नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। सरकारी कर्मचारी वाटतात वर्साक 1,500। प्रत्येक सरकार भरता 5,000 कर्मचारी। कर्मचारी तेकले 59,000। 25 गोंयकारांक एक कर्मचारी। प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। सरकार ठोस आश्वासन दी मेरेन मायनिंग रिणाचेर ओटीएसाक फुडें सरचे ना। गोवा अर्बन सादूर। आमसभेत सूर। एनपीए वाडलो, प्रॉफिट पडलो। डिव्हिडंडाक जाय आरबीआयची मान्यताय। गोयची मायनिंग केस परत सुप्रीम कोर्टात। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ली 27 लिजा रिन्यू करपाचो हायकोर्टान आदेश बरोबर न्हय म्हणून गोवा फाउंडेशन चल्ले सुप्रीम कोर्टात। केंद्रीय खण मंत्रालयान गोयच्या खण खात्याकडच्यान फाटल्या 14 वर्सांचे मीन उत्खनन, निर्गत, लिजा आणि पर्यावरण दाखल्यांची मागली म्हायती। खात्याच्यो नोंदी अर्धकच्च्यो, कांयच धडना। काणकोणचो कुस्कें आदर्श करपाचो सरकाराचो प्लान। हस्तकला, इको टुरिझम, आदिवासी उदरगती खाला येवजण। सरकारान गांव घेतलो दत्तक। आणि म्हापशा 41व्या राष्ट्रीय वुमन्स चेस चॅम्पियनशिपीत एस विजयलक्ष्मी यांनी निशा मोहंतात वयल्या पोझिशनार। इवानाचो पेजाद खेळ, भक्तीची ड्रॉ, सर्तीचो फायनल राउंड सोमारा। खबरो विस्तारान। गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो वर्साक सुमार 1,500 वाडटा। फाटल्या 6-7 वर्सांत कामत आणि परिकार सरकारान मिळून 10,500 कर्मचारी भरल्यात। 22% कर्मचारी वाढले। फाटल्या मार्चात 58,000 आशिल्ले, आता मेरेन 59,000 वयर आसतले। 2016 सातवो वेतन आयोग लागता म्हणसर आंकडो 60,000 वयर आसतलो। सरकारी कर्मचारी, अनुदानित शिक्षकांचो पगार, पेन्शन धरून म्हयन्याक 200 कोटींचे वजें तिजोरीचेर पडटा। साधारण 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी। पळयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। The cash outgo on salary component of all government and government aided employees, including pensioner, is around rupees 165 crores per month. The government employees have been taken good care as regards to various financial benefits. However, in spite of taking adequate care of their welfare as well as lenient attitude towards the employees, in turn people of the state do not get commensurate returns and expected work output in terms of quality of service rendered. Recently, government has observed that many of the employees are not punctual in their attendance. During a surprise inspection which I have conducted, it was observed that the government employees do not come to the office on time, are not found on their seats, leave office before time, which in turn gives bad name to the government. आता हेच सरकार कर्मचारी कसे भरता पळयात। गोंय सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो प्रुडंटाच्या हाताक लागला। एक सरकार 5 वर्सांत सरासरी 5,000 कर्मचारी भरता। प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्याचो रिपोर्ट निकतोच आयला। सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर हो 26वो रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी, अनुदानित आणि महामंडळाचे नियमित आणि बाकीच्या कर्मचाऱ्यांचो मार्च 2013 मेरेनचो आंकडो आणि भरती ह्या रिपोर्टात दिसता। रिपोर्टा प्रमाण मार्च 2007 गोंय सरकाराचे 47,718 कर्मचारी आशिल्ले। मार्च 2013 मेरेन 6 वर्सांत कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 58,000 वयर पावलो। 10,290 कर्मचारी वाडले। 6 वर्सांत वट्ट 22% वाढ। वर्साक साधारण 1,500 कर्मचारी वाडटात। सरकारी कर्मचाऱ्यांमदीं नियमित, एडॉक, दिसवड्याचे आणि बाकीचे कर्मचारी धरून हो आंकडो 58,000 वयर पावता। आता ह्या प्रत्येक गटात कर्मचारी कसे वाढले वा देंवले ते पळयात। 2007 सावन 2013 मेरेन रेग्युलर कर्मचारी 43,000 वयल्यान 51,000 मेरेन, म्हणजे 8,491 वाडले, वाढ 18%। एडॉक कर्मचारी 982 वयल्यान 493 मेरेन देंवले। ह्या कर्मचाऱ्यांनी आमदार मंत्र्यांचो खाजगी स्टाफ आसता। दिसवड्याचे कर्मचारी 3,171 वयल्यान 2,766 मेरेन देंवले, म्हणजे सरकार वेकन्सी काढून रेग्युलर स्टाफ चड भरता। बाकीचे कर्मचारी 196 वयल्यान 2,889 तेकले। ही वाड हिसपा भायर पावल्या, थंय कांयच दरबान दिसना। 2007 दिगंबर कामत सरकार आयिल्लें तेन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो सुमार 48,000 आशिल्लो। तेन्ना लागू केल्लें 6वें वेतन आयोगाच्या वज्यांतल्यान सरकाराक मायनिंग रॉयल्टीन साल्वार केल्लो। अजूनही कांय महामंडळांनी कर्मचारी त्याचे एरियर्स सोदतात। 2016 सातवो वेतन आयोग लागू जाता तेन्ना वेंचणुकेचें वर्स आसतलें। त्या शिवाय मायनिंग सुरू जालेंच जाल्यार अर्दें सुद्दां आसचें ना।
2013 मेरेन 58,000 आशिल्लो कर्मचाऱ्यांचो आंकडो हे 1.5-2 वर्सांत 60,000 उक्तलो. सादारण 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी पडटा. सरकार म्हयन्याक सादारण 100 सरकारी कर्मचारी भरता. पगार पेन्शन तेकलां म्हयन्याक 200 कोटी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन मायनिंग रिणाचेर ओटीएसाक फुडें सरचे ना म्हूण गोवा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेन थारायला. मायनिंग बंदीक लागून बँकेचो प्रॉफिट 50% देंवला. बँकेच्या डिव्हिडंडाचो प्रस्न उप्रासला. आयतारा बँकेच्या आमसभेत मायनिंगांतल्या अडकल्ल्या रिणांचो विशय आयलो. मायनिंगात दिल्लें रीण तशें आशिल्ल्यान एनपीए 18% पावला. बँक भागधारकांक 8% डिव्हिडंड दिवंक सोदता पूण एनपीए वाडिल्ल्यान आतां आरबीआयक विचारचें पडटा. बँकेत मायनिंगात 141 कोटींचें रीण दिलां. मायनिंगांतले ट्रक मशिनां बार्जींचेर कोट्यांनी रीण घेतिल्ल्या लोकांनी बंदी उपरांत रीण फारीक केल्लें ना. मायनिंग बंदी उपरांत गोवा अर्बनाचें प्रॉफिट देंवलां. बँकेचें 141 कोटीचें रीण आडकलां. तातूंत 88 कोटींची मुद्दल आनी 18 कोटींचें व्याज एनपीए जावंक पावलां. ह्या गजालीचेर बँकेचे आमसभेत चर्चा जाली. मायनिंग बंदी पयलीं बँकेचें प्रॉफिट 6 कोटी आशिल्लें तें आतां 3 कोटींचेर पावलां. बँकेन परिस्थितीचो अदमास घेवन सरकाराच्या वन टायम सेटलमेंट येवजणेचेर शादूर भुमिका घेवपाचें थारायलां. सरकार जो मेरेन ठोस आश्वासन दिना तो मेरेन मायनिंग रिणाचे वन टायम सेटलमेंटाक फुडें सरप ना म्हूण बँक रावल्या. आमदार सुभाष फळदेसाय भागधारक म्हूण आमसभेक आशिल्लो. सरकाराचो प्रस्ताव बँकेन मान्य करचो म्हूण ताणें विशय काडलो. बँकेक भंय दिसता जाल्यार आपूण सरकारा कडेन उतर घालता म्हणूनय ताणें तयारी दाखयली. आय हॅव प्रपोज आमचे जे सरकाराचे जे मागणे आसा तांणी बँकेन पूर्णत्वाक व्हरचें. आय प्रपोज टू वेव ऑफ ऑल दीज इंट्रस्ट अँड लेट अस कम फॉर द सेटलमेंट. बँकेक खणबंदीचो बरोच फटको बसला. बँकेचें प्रॉफिट वट्ट 50% देंवलां. तरी आसतना बँकेन भागधारकांक हे फावट 4% डिव्हिडंड दिलो. मायनिंग बंदीक लागून बँकेचो एनपीए 18% वाडला. ताका लागून 2012-13 वर्सा 12% वयलो डिव्हिडंड बँकेन 4% पाविलो. 2013-14चो 8% डिव्हिडंड दिवपाचो विचार बँकेन केला पूण एनपीए वाडिल्ल्यान आरबीआयची मान्यताय घेवची पडटा. बँकेन मायनिंगांत 141 कोटी रीण दिलां. मायनिंग रिणावयले वट्ट एनपीए 88 कोटी आनी ताचे वयलें व्याज 18 कोटी जालां. गोंयच्या सहकार वाठारांत बरेपैकी नांव दवरून फायद्यांत चलपी ही बँक मायनिंगांतल्या रिणाक लागून उरफाटे वटेन वचपाक लागल्या. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी देवेंद्र गांवकार. केंद्रीय खण मंत्रालयान गोंयच्या खण खात्या कडच्यान फाटल्या 14 वर्साच्या मिनाचें उत्खनन, निर्गत, चालू लिजां, पर्यावरण दाखले आनी कितली लिजां रानां वाठारांत पडटात ताची म्हायती मागल्या. मात सुप्रीम कोर्टान 2007 उपरांत लिजां बेकायदेशीर थारायिल्ल्यान लिजां आनी पर्यावरण दाखल्यांचो आंकडो सांगप सध्या खण खात्याक शक्य ना. ते शिवाय वर्स 2001 सावन मिनाचें उत्खनन आनी निर्गतीची नोंद सारकी नाशिल्ल्यान मंत्रालयाक जाप दिवंक खण खात्या कडेन नेमके आंकडे नात. घेवया एक विराम.